आयज आलेसीन हांव खूब खुशाल कारण म्हाका ह्या मोर्जे गांवांत माणका मोतयांची शूट करूंक आनी खेरीतपणी तुज्या सांगाताक एक संदी मेवली त्या पासत पयले सुवातेर हांव तुका परबी भेटयतां कारण तुज्याच उद्देशी म्हाका दिसता हांव हांगासर पावलो. हो जावन आसा आलेसीन दे मोर्जे, आलेसीन फेर्नांडीस ह्या नांवान ताका सगळे पालकाचेर वळखतात. ताचो तियात्रांतलो वावर ताणें जायत्या गणगणांत केला. पूण त्या आदीं तियात्राचेर भासाभास करच्या आदीं आलेसीन म्हाका दिसता आमचे जे ऑडियन्स आसात तांकां आमी ह्या क्रिसमसाच्या सोमयार व्हडा गणगणाची आनीक खुशाल बरीत नातालाची परब आवडया. खरेंच म्हाकाय जाल्यार तशें दिसता कित्याक हो नाताळांचो काळ जावन आसा आमकां सहजकायेचो काळ. सगळ्यांक एकठांय हाडटा ही नातालाची परब. म्हणटच आमी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान तुमकां ही नातालांची परब खुशाल बरीत आवडयता. खासा करून मोर्जेकारांक कारण ही कार्यावळ आमी आयज मोर्जे गांवांत शूट करता. चल आलेसीन म्हाका दिसता ह्या खुशालकायेच्या सुमयार आमच्या लागीं आसा जाल्यार आमी एक कांताराचे जे कॅरल्स क्रिसमसाच्या सुमयार म्हणटात ते आमी आयकल्यार अदीक बरें. होय म्हाकाय जाल्यार तशें दिसता. Pay attention, all young girls in a good condition. Listen, Santa Claus is in town. He wanna wish you a Merry Christmas, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad, Feliz Navidad. आलेसीन ह्या खुशालकायेच्या वेळार आमी सगळ्यांक परबी भेटयल्या तेच परी म्हाका दिसता तुज्या जिवितांतूय तूं जायतो खुशाल आसतलो ह्या तियात्रांत तुवें पावल दवरल्या उपरांत. खरेंच खरेंच हांव एकदम खुशाल आसा कित्याक हो आमचो वावर ह्या समाजा मुखार एक देख दिता. जेन्ना आमी पालकार रावन एक कांतार म्हणटात त्या कांतारांतल्यान जायती मॅसेज आमी लोकांक दितात जाचे वरवीं म्हाका दिसता थोडोसो लोक तरी ती मॅसेज घेवन सुदारता आसतलो म्हणून.
हय कांयच परवा ना हे बरे विचार लोकां मेरेन आमी पावोवपाचो प्रयत्न करतात पूण कितले मानून घेतात वा कितले मानून घेनात सगळ्याचेर आमी नदर मारची न्हय हय. पूण तुज्या जिवितांत तुवें ह्या तियात्रांचो वावर कसो सुरवात केलो तुज्या जिवितांत तूं पालकाचेर पयलोच कसो पावलो हें आमच्या ऑडियन्सांक कळत जाल्यार तुजी वळख आनीक बरी जातली. सांगचें म्हटल्यार म्हाका उगडास आसा ते परी 1991 वर्सा जेन्ना हांव कॉलेजीक वेतालो तेन्ना आमचो गांवचो पदवीगार फादर लॉरेन्स रॉड्रिगीस जो सद्याक पंचवाडी आसा ताणें आमचे गांवच्या तरणाट्यांक लागीं केले आनी आमकां सांगलें एक तियात्र करात म्हणून आनी तो तियात्र हांवें बरयलो आनी तो तियात्र इतलो बरो जालो तो आमच्या गांवच्या लोकांनी मानून घेतलो आनी खेरीत भाशेन मानून घेतलो कित्याक आमी जाणप आदीं आमच्या तियात्रांनी प्रॉम्प्टींग आसतालें पूण आमच्या गांवांत हांवें पयलोच तियात्र विदावट प्रॉम्प्टींग नासतना गांवच्या तरणाट्यांक घेवन केलो आनी तो लोकांनी खूब मानून घेतलो आनी एके भाशेन आमकां तांणी उर्बा दिली आनी हीच उर्बा घेवन हांव मुखार चलत रावलो आनीक मुखार वेता आसतना म्हजो एक इश्ट तेन्ना इश्ट नासलो पूण आतां इश्ट रुजारियो दे बेनावली आनीक बेटी आल्वारीस तांणी ही म्हजी कला पळोवन आपल्या तियात्रांत म्हाका पयली सुरवातेक प्रोफेशनल मळार म्हाका सुरवातेक तांणी आपल्या पंगडान घेवन म्हजो वावर फुडें व्हरोंक आदार दिलो. ताचे उपरांत हो म्हजो वावर चालू आसतना सर्गेस्त विलियम दे कुडतोरी हाच्या पंगडांत हांवें सुमार 4 वर्सां वावर केला आनीक विलियम दे कुडतोरी खरेंच एक बरो डायरेक्टर आसलो जायतें नांव ताणें दवरलेलें आनीक नवे कलाकार येतात तांकां ताणें वयर काडूंक जायती उर्बाय दिलेली म्हणटूच म्हजे दिनवास ताका. ह्या वेळार म्हाका दिसता आमी देवा लागीं मागोया कितें ताका सर्गीचें राज फावो कर म्हणून. हय खरेंच आमची मागणी ताका चड गरजेची जावन आसा. आनीक खेरीतपणी आयची कार्यावळ आमी ताच्याच पासून भेटोवया तुका कितें दिसता? बरें आसा तशेंच केल्यार अदीक बरें. त्या उपरांत तूं पालकाचेर आनीक वावर करीत रावलो आनीक ताचे उपरांत हांवें अनिल ओल्गा हांचे सांगाताक सुमार 3 वर्सां तांच्या पंगडांत काम केलां. हेच फावटी ताणें आपलो तियात्र भायर घालूंक ना म्हणटूच म्हाका सोयेक मेळोंक ना कित्याक ताणें तियात्र भायर घालूंक ना पूण तांच्या पंगडाचो हांव एक वांगडी पूण सद्याक हांव विन्संट दे काकोडा हाच्या तियात्रांत तुमच्या सांगाताक हो तियात्र ताचो भायर आसा त्या तियात्रांत हांव आनी म्हजी घोरकान दोगांय ह्या मळार वावर करता आनी ताच्याच तियात्रांत न्हय म्हजी घोरकान अनिल ओल्गाक तशीच विलियम दे कुडतोरीक हांच्याय पंगडांनी आसली. तेच परी म्हजो पूत जाका भुरगो आसतना जायते कला अकादमी अवॉर्ड मेळलेले बरें सिंगींग बरी एक्टींग करपाक तेवूय तांच्या तियात्रांनी नाचले तोवूय तांच्या तियात्रांनी नाचला. आनीक ह्या वर्साक कला अकादमीच्या तियात्र सर्तींनी जायते इनाम हाडल्यात आसतले तुमी. खरेंच ही एक आमकां मोर्जेकारांक खेरीतपणी मोर्जेकारांकूच न्हय आख्ख्या पेडण्याकारांक आमकां एक खुशालकायेचो सोयेक कित्याक ह्या वर्साक आमकां ह्या तियात्र स्पर्धेंत दुसरो इनाम मेवला. खरेंच परत एक फावट परबी थँक्यू व्हेरी मच. हो वावर असोच फुडें वेचो. हय कारण चडशे इनाम गांवांनी वचोन आसले पूण तुमी एक बरी गजाल बरी एक देख खरेंच लोकां मुखार दवरल्या. हय आनीक हो म्हजो कला अकादमीन वचपाचो वावर म्हजोच एक गांवचो इश्ट सिरील फेर्नांडीस हो म्हाका खूब आदार करता आनी ताच्याच आदारांत हांव कला अकादमीन वर्साच्या वर्सा वयता. आतां म्हजें 7वें वर्स आनी ह्या 7व्या वर्साक आमकां हो दुसरो इनाम मेवला आनी ताचेच बरोबर म्हाका बेस्ट डायरेक्टर म्हणून ह्या वर्साक पयलो इनाम मेवला आनीक तो इनाम मेवचे सोलो कांतारान म्हाका पयलो इनाम मेवला. तुज्या कांताराच्यो 4 वळी तुवें गुणगुणच्या आदींच एक गजाल ह्या वेळार म्हाका उगडास आसा. एक मोय वयर चडटली जाल्यार जायते पावट चडटा सकयल पडटा जायते पावट चडटा सकयल पडटा. तेच भाशेन तुका हो इनाम घेवंक 7 वर्सां लागलीं हें गरजेचें कारण खंयचो एक पंगड तयार जाता आनी 1-2 वर्सां तो कॉम्पिटिशनाक वेता आनी उपरांत फाटीं सरता आनी ह्या वर्साक 30 तियात्र आसले हेंवूय चड गरजेचें. हय आनी तरी आसतना तुमकां हो एवॉर्ड फावो जाला. कार्यावळ फुडें वता आसतनाच 4 वळी तुज्या कांताराच्यो. हय दुबावा वेरेच शुअर. फुडलें वेता तोशें फाटलें चलत वेता कुंयजोत पावसान भिजलेली जमीन सुकता सुर्याचें लागतोच वत देवान मनशाक रोचलोलो
पातकाचे नासताना एक पुणखोत आशेन मनशाक फटयलो सोगोट आमी जाणात हे सोत संवसार दितोकोत मनशाच्या हातान एकूच कोण दीस हांव घातलेलें देवान देंवचारान मनशाक नाडलो तूं जातलो व्हडलो आशारी गोयली काळजान ओस्कोत मनीस पोयात पडलो पातकान सूख सांडलें ताचें त्या वैकुंठान फकत ते आशेक लागोन मनीस पातकान पडोन गिरासलो मरणान. खरेंच जायते फावटी जायत्यो गजाली जायत्या लोकां मुखार उलोवप जातात आनीक जायते कांतोरिस्ट जायते फावटी म्युजीक नासतना कांतारां म्हणून फाटीं सोदतात पूण हालींसीन खरी कला म्युजीक नासतनाच कांतार गावप हें गरजेचें. म्हाका उगडास आसा की विलियम दे कुर्तोरीच्या तियात्रांनी आमी सांगातान नाचल्या सारकें म्हाकाय काळ उगडास न्हू पूण थोडो काळ सारकें तुजें. आनीक जी गोडसाण तुज्या उतरांनी ज्या कांतारांनी जी लिरिक्स ज्यो तूं बरयता ज्यो रायम्स तयार करता हातूंत जायतें वजन आसता. ही एक कला देवान तुका दिलेली आसा आनी ती लोकां मुखार हाडटा ही एक बरी गजाल. खरेंच खरेंच देवाचें देणें हें म्हाका की एक कांतार घडटलो जाल्यार म्हाका एक उर्बा येता. पयले सुवातेर हांव देवाचें नांव घेता आनी ह्या म्हज्या कांतार घडपांत हांव देवाचें नांव घेवन सुरवात करता. म्हाका दिसता ह्या खिणांत आमी एक धाकटोसो व्हिडिओ क्लिप तुजें जें कांतार आसा ताचेर आमी नदर मारल्यार अदीक बरी. बरें आसा. चल.